आमकां काल आसलें म्हणून सांगल्यार क्रिश्चन डेव्हलपमेंट फंड म्हणून आसलें आनी तो क्रिश्चन डेव्हलपमेंट फंड ह्या मायनॉरिटीच्या अंतू इलाक्यांत प्रयत्न देखून म्हाका समजले प्रमाणे तुवें तें काल म्हणून सांगल्यार क्रिश्चन डेव्हलपमेंट फंड तें कॉर्पोरेशन केलां अशें म्हणून हाचे वरवीं कितें बरेंपण म्हळ्यार पयलीं आसल्याच्या आतां कितें बरेंपण म्हणून सांग येता की फादर फुडें कशें आसलें हांव फर्स्ट टायम MLC जाताना 2014 वय क्रिश्चन डेव्हलपमेंट कावन्सील म्हणून आसलें CDC वय आमकां काल सरकार आमकां क्रिस्तांवाच्या अभिवृद्धी म्हणून इल्ले पयशे दितालो 100 crores दिताले हे कालें करताले म्हळ्यार हे वो क्रिश्चन अभिवृद्धी मंडळ या परिषद हे आमचे मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाचे भितर आसताले पुराय मायनॉरिटी घरांनी तांणी ते डिसायड करीचे आमी कांय तांकां हक्क नासले आमकां मेंबर जावन करताले आमी सांगल्यार तो फंड रिलीज जायचे जाल्यार तो मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट बोर्ड मायनॉरिटी मिनिस्ट्री कोसून थंय जावन येताले ताचे उपरांत काय जालें आमी सांगलें की क्रिस्तांवाक पुरा जाणांक निगम केलाय ल्हान ल्हान समुदायाक बिल्लो केलाय तांकां केलाय हांकां केलाय ल्हान ल्हान कम्युनिटी 2000-3000 लोक असले की एक निगम केलाय आमी इतले लोक असून आमच्या समुदायाक एक निगम गरज आसा एक अभिवृद्धी मंडळी म्हणून तीर्मान जाय त्याचे आमच्यात क्रिस्तांवचो अध्यक्ष आणि ताका डायरेक्टरी क्रिस्तांवचेच असल्यार ते पयशे कशे यूज करचे म्हणून आमच्या समुदायाक यूज करूंक साथ जाता ते देखून आमकां एक निगम करचे म्हणून आमी ओत्तड हाडले सो सुमार 5-7-8 वर्सांचे ओत्तड 10 वर्सांचे ओत्तडा उपरांत कडेक कुमारस्वामी मुख्यमंत्री असताना बेळगावांत आम्ही क्रिसमस एक कार्यक्रम आर्कबिशपाच्या नेतृत्वात आम्ही पुरा ऑर्गनायज केले आणि थंय ताणें प्रॉमिस केलें की हांव थळला मुख्यमंत्री जो पार्लिमेंटरी सेक्रेटरी जावन आसलो MLC जावन आसलो ताणें एक अनावन्स केलें की नेक्स्ट बजेटार हांव क्रिस्तांवांक डेव्हलपमेंट बोर्ड अनावन्स करता म्हळें त्या प्रमाणे अनावन्स केलें आनी 100 crores रुपीज तांणी दिले ताचे उपरांत 2 वर्सां मोदें BJP आमचो सरकार पडलो BJP सरकार आयलो 4 वर्सां तांणी केलें ना उपरांत परतून सिद्धरामय्या मुखेलमंत्री जाल्या कुडले परतून ओत्तड घाले सिद्धरामय्यान वो बोर्ड फॉर्मेशन केलो आनी हाका 200 crores दिले आनी आतां परतून नेक्स्ट बजेटार 250 crores दिले आतां हाका अध्यक्ष जावन जापट म्हणून बँगलोरचो एक्स वायस चान्सलर ताका अपॉइंट केला आनी डायरेक्टरी 9 जण क्रिस्तांवचे दुसऱ्या डिनॉमिनेशनचे 9 जण अपॉइंट करणं MD क्रिस्तांवचोच करणं सरकाराच्या 200 कारांपैकी एक कार क्रिश्चन डेव्हलपमेंट बोर्ड म्हणून ते कार आमचे कार रावला ते देखून आमकां बोर्ड केला आता आमकां काल गरज आसा आमकां इगर्ज बांदूंक गरज आसा गी भुरग्यांच्या शिक्षणाक गरज आसा गी व्यापार करूंक गरज आसा गी आनी तांकां यात्रीक स्थळाक वचोंक हज्जी करतात पळय तशें आमकांय वचोंक गरज पयशे जाय गी खंयचे नमण्याचे कार्यक्रम जाय ते जारी करची जबाबदारी आमचीच जावन आसा आनी ते पयशे आमीच यूज करचे 250 crores पैसो सरकारान आमच्या समुदायाक दिला तो 1 वर्सा भितर खर्च करची जबाबदारी आमची जावन आसा ते देखून आतां आमी ह्या रितीर काम करना आसा आतां आमकां हातूंत कसलीय समस्या नात तुवें आतां सांगल्या प्रमाणे ह्या मुस्लिमांक हज्जाक येता आसतना तांकां सबसिडी दितात न्ही आतां तुवें सांगलें ह्या फंडांत हांव न्हू असल्या संगतीक म्हणून जाल्यार बागेवन जाग्याक येता आसतना उपयोग करून जाता येदोळ कांय केला खंडीत येदोळ करूं ना आनी करूंक साध्य आसा बिकॉज डिसिजन काडूची जबाबदारी बोर्डावयर आसा आतां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आसा कोण तांणी म्हाका इस्रायलाक वचचें म्हाका जेरुसलेम वचचें आमकां पयशे दिवचे इतले पयशे 50% पार्टीन घालीचे 50% सरकार दिता विजा सरकार अरेंज करता होली प्लेसाक वचूंक विजीट करूंक करियर म्हळ्यार इट कॅन बी डन करूं साध्य आसा वाय नॉट आतां तांकां हज्जाक वचचें करनात गे हज भवनांत करनात गे आनी तांकां पयशे सरकार दिना गे तशें आमकांय दिवंक साद आसा ते देखून आमी ते कशें प्लॅन कर सरकारा दिल्यार गव्हर्मेंट विन एप्रूव करता आनी हांव चिंता येत सरकारान करीचें तें आनी हांव चिंता आनीक 2.5 वर्सां सरकार ह्या सरकाराक आसा मुखार परतून येता पूण 2.5 वर्सांचे फुडें हें कानून जारी काडटा आमी आनी आमच्या एज लिमीट घाल कोण एज आसा की तांकां वचोंक सरकार जावन वेवस्था करीचे म्हूण म्हजी वताय आसा आनी म्हजें ड्रीम हें जावन दी ताजे पयल्यान तुका अभिनंदन फाटयता हितून बरें नाडिल्ल्याक आनी तें जावन दी कित्याक म्हळ्यार मस्तू जाणांक आशा आसा वचोंक जायना तशें जाल्यार तें बाग फावो जावन दी जातालें तें आमी प्रयत्न करया व्हेरी गुड आनी दुसरी संगत केली म्हण सांगल्यार आतां थोड्या समुदायांक या धार्मीक धर्माच्या मनशांक तांकां तांच्यात म्हणले कॅटेगरी आसा आनी तातूंत तांकां रिजर्वेशन मिसालातांनी मेळटा आतां तांचे जाल्यार सरदारजी सीख आसा तांकां मुस्लीम आसा तांकां 2A म्हूण सांगून तातूंत तांकां रिजर्वेशन मिसालातांनी मेळटा खंय शिकपाक वता आसतना ताजे उपरांत कामाक वता आसतना तातूंत मेळटा
आमकां क्रिस्तांवांक तसलें ना न्ही गे देखून एक विंगडीत तसलें करून साध्य आसा की फादर हे म्हणजे हे प्रोजेक्ट ऑलरेडी हांवें हे विशयाचेर विधान परिशदांत येदोळ तूं प्रश्न विचारला आं आणि लास्ट प्रश्न येत असताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें की एक पावटी हे मुग्दोंदी जनगणती मुग्दोंदी हां, समीक्षा. समीक्षा मुग्दोंदी मुग्दोंदी. हे मुग्दले कुडले तुमच्या समुदायाकी आता 2 येंत कशें मुस्लिमांक 4% रिजर्वेशन आसा वय. तशेंच तुमच्या जनसंख्ये वयरी तुमकां रिजर्वेशन दिवचे कार्यक्रम करच्या विशयात हांव चिंतन करता म्हूण सांगला हां. करता म्हूण सांगून हांव वय. त्या विशयान पळयता हां. म्हणा म्हजी रिक्वेस्ट आसा हां 4% मुस्लिमांक रिजर्वेशन दिल्ल्यान हां. आज कितलेशे जण जड्जी वय. जाले कितलेशे जण तहसीलदार वय, जाले वय. कितलेशे सब इन्स्पेक्टर जाले नाका म्हळ्यारी जाल्यात वय वय म्हजेंत एक ज्युनियर आले ममताज म्हणून हां. म्हजे ज्युनियर डायरेक्टली बिकेम दी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज जालें ओ हां ओन्ली बिकॉज ऑफ दी 4% रिजर्वेशन आसा हां. आमकां आमी आसचे आतां 3B वय या 3B कॅटेगरींत 45 कम्युनिटीज आसात इन्क्लुडींग लिंगायत ओ इन्क्लुडींग आमच्या दक्षिण कन्नडांत बंट्स तांतू आसात ओ जैन दिगंबर तांतू आसात हां. दुसरे कम्युनिटी आहात प्रबल कम्युनिटी आहात ओ आणि दे आर वेल एस्टॅब्लिश्ड इन एज्युकेशन फायनान्शियल सगळ्यांत आशिल्ल्यान आमच्या समुदायाक तांच्या मदें कॉम्पीट करून कांय बेनिफीट मेळना आमकां ते 5% कालें आसा ताका 45 कम्युनिटी वाटे आमी कॉम्पीट करीचे ओ हांगा 4% मुस्लिमांक आशिल्ल्यान हां. तांकां नाका म्हळ्यारी 4% दिजेत मेळटा वय मेळचेत आनी एकलो कॉम्पिटिटर ना सोमा ते देखून आनी एकलो कॉम्पिटिटर आयल्यार आमचे समुदायाचे फुडेंत सरकारी जॉबाक वचे उणें ते देखून हांवें चिंतचें हे 2% दिवंक कडेक ओके आमकां आमचे जमको चड जायत जाल्यार हां. 2% मेळ्ळ्यार 100 दोग जाण जड्जी जायचेत वय 100 दोग जाण सब इन्स्पेक्टर जायचेत ओके DYSP जायचेत हां. अशें ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर RTO जायचेत ते देखून आमच्या समुदायाक सरकारी कामांत अवकाश मेळटा ते देखून म्हजी विनंती आसा ह्या सेन्ससांत समीक्षेंत हां. तुमी चड आनी चड क्रायस्तरू म्हणून नॉमिनेट केल्यार वय तुमी बरयल्यार बरयल्यार आमचो संख्यो चड जाता त्या प्रमाणे सरकाराची बजेटी चड येता हां. अधिकारी आमकां चड मेळूं साथ आसा आमच्या मुखल्या पिळगेक आतां म्हाका मेळटा म्हूण म्हजे आशे न्ही म्हज्या मुखल्या पिळगेक म्हज्या समाजाक सरकारी जॉब काडूची गरज आसा आनी आमच्या समुदायात कोणें सरकारी जॉब काण गेला की ताणें बरें डिसेंट जावन काम केलां काम केलं आनी बऱ्या रितीन तांचें नांव वाडलां आज आमी ह्या ऑफिसांत काम केल्ल्यान कोण बरो म्हळ्यार एका क्रिस्तांवाचें नांव सांगतात दिल्ली वचून ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ AICC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರಿದ್ದರು म्हळ्यार ऑस्कर फर्नांडीस हे नाव सांगतात ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ म्हणतात ते देखून आमची सेवा त्या विशयात कांय डिस्प्यूट ना ते देखून आमचे एक 2% म्हणी आयल्यार वय वय आमच्या समाजाक बरें नाव येता आनी समाज दुसऱ्या जातीच्या खातीर बरें सर्वीस मेळटा हांवें आदले फावटी तूं MLC जावन आसतना मस्तू जाणांक हांगा कोडयाळ बोंतोणी आनी परस साबार जाणांक या PDS तांक आनी तसल्यांक पुरा तांचे एप्लिकेशन व्हरून तुवें मस्तू जाणांक कुमोक आनी परत दिल्ली गोत्ता हाजे सिद्धरामाच्या फाटल्यान इदाकोंद सिग्नेचर वाडबेक अशें प्रमाण सांगूना आपणें देखून असल्यांत म्हळ्यार ह्या संगतींत म्हळ्यार एक आमकां एक विंगड तांकां 2A आशिल्लें तांकां एक तुझ्या मुखेलपणाखाल एक कशें म्हणी जावन दी म्हणून विनंती आमच्या सकट लोकांच्या तर्फेन जातली फादर मुखेलमंत्रीचे आतांय तें चालू आसा म्हजें कार्य वय आतांय आतां फाल्यां म्हजें वितरण आसा कोणाक हुशार ना हार्ट किडनी अले पळय प्रॉब्लेम आसल्यार कोणाची एप्लिकेशन आसल्यार म्हजे नगरपालिकेंत म्हजें ऑफिस आसा थंय हाडून दिल्यार कदाळय ते ओपन आसता आनी दियेत घरा हांव कदाळ आसल्यार एक्सेप्ट वेडनेसडे बुधवार दिसा हांव बेंगलोर सगळ्या कर्नाटकाच्या लोकांक बेंगलोराक हांवें बुधवारा दीस म्हजें अपॉयंटमेंट दिलां ते पुरा बिदर गुलबर्गा यादगिरी रायचूर पुरा लोक थंय येता बुधवार दिसा हांव सगळो दीस थंय आसता उरल्या दिसांनी घरांत आसता सकाळीं 9 वरां 10-10:30 वरांचो घरांत मेळटा कोणेय हली समस्या आसल्यार हुशार नातली बिल हाडून दिल्यार तांच्या अकाउंटाक वता डायरेक्ट पयशे कोणेय तातूंत मदें येवचें म्हणना परतून येवंक ना डायरेक्ट पयशे हाडून दिवचे कार्यक्रम करता तुका MLA जावन आसतना एक एडवांटेज काय म्हणून सांगलें तुका इतक क्षेत्र म्हणना सगळ्या कर्नाटकात तुझे कार्यव्याप्त सगळ्या कर्नाटक राज्याक वचचे ते जणांचे साधिकातीचे समस्या हांवें काणयत आनी हांव ते करीत आसता पोरपोर रायचुरा गेल्लो बಳ್ಳारी गेल्लो गुलबर्गा गेल्लो बिदर गेल्लो ते देखून जणांक मस्तू समस्या आसात फादर ते देखून आमचे मुखले टायम येवजण आसा क्रिश्चन डेव्हलपमेंट बोर्डांत आमी घरां कर दिवचे वसती ते कॉलनीज करीचे म्हणून आदी अशें बिडी कार्मिकांक कॉलनी करताले सरकार तशेंच दुसऱ्या जातीच्या खातीच्यांक कशें कॉलनी केल्या तशें क्रिश्चन डेव्हलपमेंट कॉलनीज म्हणून आमी थंय एका जिल्ह्यात एका तालुक्यांत एक करूंक प्रयत्न केल्यार आमच्या जाणांक मस्त वसती मेळचे चान्सी आसता घरांतल्यान घरां कर दिवंक साद आसा आनी एक विशय
आम्ही हे संदर्शन करचे पयलें आतां आमच्या ह्या करावळी प्रदेशांत मस्त जाणां ह्या कळ्यांक क्रेशंत आनी प्रासात ह्या समीक्षेंत कांय आसा म्हण जाल्यार फुलां करून दुकानांत बसून विकतल्यांचें आसा मार्गेदेगेर बसून विकतल्यांचें नर्सरी करतल्यांचें आसा पूण कळ्यांची कृशी करतल्या विशयान स्पेसिफिकली कांय ह्या समीक्षेंत पळोवंक मेळना पूण ह्या करावळी प्रदेशांत मस्त जाणां आसात हांव चिंता कासरगोड वन साधन लागीं भटकाळ पर्यंत जाय तितलीं जाणात कृशी करतलीं आसात ताजेर अवलंबून आसलेलीं इतर मस्त मनशां आसात देखून ह्या विशयांत कितें तरी येदोळ केलां की ह्या जावना जाल्यार कांय आनी मुखल्या दिसांनी हांच्या विशयांत कांय सडीत कांय इल्लेशें म्हणून करूं जाता की म्हणून एक विचारचें फादर हांवें ह्या विशयान येदोळ तूं विधान परिशदेन आदले पटी मेंबर आसतना हांवें असेंब्लींत रेज करना मल्लिगे कृशी कोण करता तो 5 सेंस जागे भितर ताचें घर ताची कृषी मल्लिके करणं सगळें कुटुंब पोसूंक तो शकता ते देखून ह्या कृषीक आमी सरकार जावन तांकां सहकार दिवची गरज आसा प्रोत्साहन दिवचे आनी तांचे कालें त्या कृषीक जावचे मिनिमम सपोर्टींग प्रायस ताका करीचे मागीर त्या मल्लिगे कृषीच्या तूं खाली ती परमळ खातीर मात न्ही तातूं तुजें सेंट करचें जावं दी दुसरे रितीची सब प्रोडक्ट करूंक प्रयत्न करीचे म्हणून हांवें सरकाराक हेपटी डिस्कशन हाडिल्लें आनी ह्या विशयांत शिरवा शंकरपुरा ह्या पांगळा अशें मस्त गांवांक वचून थंय हांवें मिटींग केल्ली आसात उडपींत म्हाका गुताल्ल्या प्रमाणे पाद्रबान फादर रेजिनाल्ड तांणी एक ताका सहकारी सोसायटीत एक फॉर्मेशन करणं हांकां सपोर्ट करीचे म्हणून सांगलें आसा स्वसहाय ग्रूप म्हणून करणं त्या गुंपाच्या मुखांत तांकां ते कृषी करूंक प्रोत्साहन दिवचें म्हणून सरकारान आसा आनी ताका कालें पेस्टिसायड कालें ताका घालूंक आसा ही सरकारान सबसिडायज्ड रेटी दिवचे म्हणल्यार तीर्मान काणयल्लें आसा ते देखून फादर ह्या विशयांत हांव मुखार येवच्या अधिवेशनांत डिसेंबरांत बेळगामांत अधिवेशन येता ह्या विशयांत प्रत्येक जावन करावळी भागाच्या मल्लिगे कृषीच्या बग्गे विशेष एक डिस्कशनाक सरकारान येजे म्हणून सांगून हांव तोटगारिके इलाख्याक एक कॉलिंग अटेन्शन घालन ह्या विशयान चर्चा करता आनी तुमचे कडेन कोण ताचे कृषी करतले आहात हांचे कडेन सल्लाय काडून मुखार हांव तांकां एक खंयची म्हणजे बरी वाट दाखोवची मागीर तांकां एक बरी मार्केट मेळची बरी मागीर मल्लिगे कृषी करतले भवनां करची बरी तांच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप मेळची बरी कशें बीडी कार्मिकार आमी करता ह्या रितीर करची बरी हांवें प्रयत्न मुखार करता फादर ते बारी एक व्हडलें काम कित्याक म्हळ्यार आतां आमतू काल जाता की म्हणून सांगल्यार ही वस्तू सांज जाली जाल्यार जालें मागीर देखून ताजे उपरांत दुसऱ्या दिसा चड रेट आसना थोडे पट काल म्हळ्यार सप्लाय आनी डिमांड पावसाच्या दिसांनी मोल बारी उणें गिमेच्या दिसांनी मोल आसता फेस्तांच्या वेळार मोल आसता देखून ह्या कळ्यांक दुसरी कलीग फॅक्टरी घेतलेलें केल्यार आतां तुवें सांगले प्रमाणे सेंट एक्स्ट्रॅक्ट करचें त्या एक स्टेबिलिटी म्हळ्यार पावसान ती गिमांत एकच लेखाचें मोल करूंक आनी एक कलीग म्हण सांगल्यार अशें केल्ले वरवीं ते कळे बांदून तुयकीचे म्हणनात एका दोळ्या सेंट काडचे तले आसा जाल्यार किल्ल्यार एकार विकून पळय ताजें मोल वर्सभर एकच लेख दवरूंक सादी जाता आनी ताका ती एक विंगड कॉर्पोरेशन आनी कालें केल्यार मस्त लोक आसा तो देखून तुवें हो एक विशय ह्या समुदायाची ह्या कृषिकांची एक समीक्षा करून हांव चिंता तुमी सांगले प्रमाणे खंय एकडे फॅक्टरी सरकारान ते एस्टॅब्लिश कर ह्या सबसिडायज ताका दिवन तांतू एस्टॅब्लिश करना ह्या रितीचे ताका मिनिमम सपोर्टींग प्रायस तांचे मोल उणें जाल्ले दाळा इतलें सपोर्टींग प्रायस सरकारान दिवचे बरी करना एक रिवॉल्विंग फंड टायप करना कशें तांकां सहाय्य येता म्हणल्या विशयांत हांव म्हाका ह्या विशयान गुत्ता कित्याक हांव उदारांकडे शिरवंदान येवचो आनी हर एक घरा ही कशें करतात कशे कळे बांदतात कोण बरं बांदूंक आनी तूं एक क्रिस्तांव जात मात न्ही सगळे जाती गतीचे लोक इन्वॉल्व जातात आनी मस्त कुटुंबां दुसऱ्यान सपोर्ट जावचे तुजे आडिके म्हणटा आमी तुजे पोपळांचे वेपार करचे चड आनी तूं कृषी करतात पूण हाका सपोर्टींग प्रयत्न हे सरकाराच्या गमनाक मुख्य जावन येवना ते कोण हाडचे प्रयत्न करूं ना हांव मुखार हें करता फादर म्हळ्यार कशें कोको आनी पोपळांक त्या बोर्ड करून तांणी मोल तांणीच घालचें बरी हांगा काल म्हळ्यार सगळें वर्सभर काम करचें रातीक दिसाक मोल करचें कोणी फिक्स करचें दुसऱ्यानी देखून ताका एक इतले फिक्स मोल केदाळे वर्सभर आसचे बरी केल्यार आणखी हांव चिंता आणखी चड लोक तूं येतीत आनी मस्त उपकारा पडत आनी हाका ल्हानसो जागो पावता हाका 5 एकर जाय 10 एकर जायना हाका व्हडलो पंप सेट जावंक ना कांय ना हाच्या घराच्या सुत्तमुत्त तो 4 झाडां घालून त्याचे सगळे कुटुंब सरले म्हाका गुत्त आसा मस्त जाणां कुटुंबांत ह्या हालेत मल्लिगे कृषी करून कितलेशे कुटुंबाच्या भुरगीं डॉक्टर इंजिनियर्स जाल्ले म्हाका गुत्त आसा तुज्या मुखेलपणा काल ह्या एका कृषींत आसल्या फाटल्या 12 वर्सां जावन हे कांय म्हणी बरे
बरे पण जाऊन दी खंडी जाऊन आभारी असताना डिसेंबराक खंडीत जावन ह्या विशयान एक तीर्मान घेवन चोपरी करता खरं. आतां हांव बरं येता सरकाराक हय. बरोवन त्या मिनिस्टराक चर्चा करता हां. डिसेंबराक सार्वजनीक जावन चर्चा करना ओके. सगळे राज्याचे गमना करचे प्रयत्न हांव करता म्हाका जाणो आज आमी क्रिश्चन डेव्हलपमेंट फंड आनी ताज्या उपरांत क्रिस्तांव विंगड एक कॅटेगरी करून जाता गी आनी कळ्यांक कशी ह्या विशयांत सविस्तर रितीन मनेस्त आयवाना लागीं संवाद चलयलो आमकां क्रिस्तांव समुदायाक खंयच्या सकल रितीन कुमोक करी येता म्हणल्या विशयान ती ताणें आमकां तिळसिलां देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव मनेस्त आयवान डिसोजा हाका हांव देव बरें कर म्हणटा आनी तशेंच मुखल्या दिसांनी भविश्यांत आणखी चड उंचायेक तुवें येजे म्हणली आमची आशा आनी अपेक्षा कित्याक म्हणटा जाल्यार ताजे वरवीं आमकां बरें पण लाभता देखून देव बरें करूं थँक्यू या, फादर देव मस्त देव बरें करूं फादर या. माहिती सगळ्या जाणांक दिवची गरज आसली वय तुम्ही तुमचो टाइम काडून म्हाका आपयला म्हाका राजकीय वय. हांवें एजेस तुम्ही आपयल्या वय. रे पण तुम्ही आपोवनय मस्त समजणी दिल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं तुमकां हांव बरें मागता थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू देव बरें